पणजेच्या TCPच्या कार्यालया भायर एकठांय आयिल्ले जमीन रूपांतरण आणि पर्यावरण रक्षकाचो मुद्दो उपस्थित करीत हे वादग्रस्त 39A कलम रद्द करपाची मागणी केली। उच्च न्यायालयान ह्या कलमा आड याचिका प्रलंबित असताना हे कलम अंतर्गत कसलीच नवी अधिसुचोवणी जारी करची न्हय अशी मागणी आंदोलकांनी केली। तशेंच 15 दिसां भितर मागण्यो पुराय जावंक ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी ह्या वेळार दिली। काँग्रेस जर वेंचणुकेच्या 6 म्हयने आदीं आपलो प्रदेशाध्यक्ष बदलपाक शकता जाल्यार लोकांचो उमेदवार जाहीर करपाक शकता। आपूण कुंकळ्ळी मतदारसंघांतल्यान लोकांचो उमेदवार म्हूण वेंचणूक लडयतलो अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स हाचें म्हणणें। तशेंच राजकीय पक्षाक खऱ्या अर्थान भाजपाक आव्हान दिवपाचें असल्यार तांणी उमेदवार बेगीन जाहीर करप गरजेचें आसा। अशा परिस्थितीत उमेदवार निवडपाक कळाव करप वा निमण्या वेळार भायल्यान उमेदवार हाडप हो गोंयकारांचेर अन्याय थारतलो अशें गोम्स सांगता। गोंयांत सध्या नोकरेचे हायस दाखोवन जायत्या जाणांक फटयल्यात। अशाच प्रकरणात विदेशांत नोकरीचे हायस दाखोवन फटवणूक करप तशेंच मानवी तस्करी प्रकरणांतल्या तिसऱ्या दुबाविताक गोंय पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान दिल्ली विमानतळावेल्यान अटक केली। दुबाविताचें नांव हरप्रीत सिंग आसून पर्यटक विजाचेर पूर्व आशिया देशांत लोकांक धाडून नोकरेच्या नांवा खाला फटवणूक केल्ल्याचो आरोप ताचेर आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कला अकादमीच्या सध्या मोडिल्ल्या माचयेचेर कलाकारांची कला न्हय तर सरकाराची कला पळोवपाक मेळटा। पुराय माचयेर सध्या झाडां झुडपां वाडल्यात। पिंपळान तर आपली पाळामळां घटमूट केल्यात। हातून सरकाराची गाळपणां नदरेक येता अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना। सध्या कला अकादमीचेर राखण करपाक सरकाराक अपयश आयिल्ल्यान कला राखण मांडाच्या जाणकारांनी सरकाराच्या नांवान सुपारी फोडल्या। तशेंच उत्तर दिल्ल्या प्रमाण बुन्यादी फातर बसोवपाक ना जाल्यार सरकारा आड व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिल्या। फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान पिळगांवचे न्हंयेत बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार वाडल्यात खंय। हाचे पयलीं रातच्या वेळार चोरयान रेंव काडटाले, मात आतां दिसा उजवाडे हो वेवसाय चलिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायल्या। देखून न्हंयच्या धडांचो धूप जाता, शेतां बाटाय संकश्टांत आयल्या। हे विशीं संबंदीत यंत्रणांक कळोवन लेगीत कोणूच कानामनार घेयनाशिल्ल्यान पिळगांवकारांनी खंत उक्तायल्या। बंगालच्या उपसागरांत तयार जाल्ल्या कमी दाबाचो पट्टो आनी कोंकण किनारपट्टीचेर आशिल्ल्या ट्रफाक लागून राज्यांत घाट लागींसरल्या प्रदेशांत व्हडल्या प्रमाणांत पावस जालो। हो पावस फुडले कांय दीस आसतलो, पूण मागीर कमी जावपाची शक्यताय आसा। जो आतां व्हडल्या प्रमाणांत पावस लागता तो कमी जावन मध्यम स्वरुपाचो पावस फुडले 4 दीस राज्यांत पडपाची शक्यताय गोवा वेधशाळेन वर्तयल्या।